अंतू आम्ही फर्स्ट देवाले अष्टकम ऐकूया. जगन्नाथ अष्टकम सांगू येता संची प्रेरणा बोरकर भक्ती प्रेरणा बोरकर हंगेले आणि हरे काकळा कृष्ण. अव हज्जे मीनिंग सांगते देवा फर्स्ट. ओके ना मॅम? हा तुम्ही माते. रेडी? ओके आव सांगता. एक एक पटी कशी कालिंदी न्हंयची तीरारी संगीत मग्न जावनो आशिल तो भोवरो कशी आस्वादन करताच की तशीची गोपस्त्री अंगेले मुख कमल भारी आनंदारी आस्वादन करता. तसलेल चरण कमल लक्ष्मी महादेव ब्रह्मो इंद्रो आणि गणेशो पूजन करतात. तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेल दोळ्यांक मेळो. दाव हातांतू ಕೊಳಲು धोरनो मत्तेरी मोरापाकु दवरनो कुर्टारी हळदुवे झरी वस्त्र घालनो अस. तगेले दोळ्याचे एक दिकांतुलेन तगेले प्रिय भक्तांक पळयता अस. तगेले दिव्य जावनशिले वृंदावन धामांतू तो सकडांकई सुपरिचित जावनशिलो. तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. महासमुद्राची तीरारी अद्भुत जावनशिले नीलाचल शिखराचे स्वर्ण मुकुट असून शोभायमान जावनशील तो बलभद्रू आणि मध्येंतू सुभद्रा देवीले मध्येंतू विराजमान जावनशिले सक्कड देवांकई सेवे अवकाश दिवचु तो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. दया समुद्र जावनशिले जगन्नाथ स्वामी कळे जावनशिले मेघ समूहावरी मोहक जावनस आणि लक्ष्मी देवी सरस्वतीक आनंदाचे आगर जावनस. फुल्लल कमला फुल्लावरी तोंड असचे तक्का देवते आणि ऋषीमुनी पूजन करताची आणि वेद गुणगान करताची. तसले जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. रथारूढ जाऊन वत्तना वाटेरी प्रति ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಕ ब्राह्मण समूह स्तुती करताची. तंगेल स्तुती ऐकून जगन्नाथ तंगेल वैरी संपूर्ण अनुग्रह करता. तसल करुणासागर आणि बंधू जावनशिलो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्याक मेळो. ब्रह्मदेवाले मुकुटमणी जावनशिले जगन्नाथ स्वामीले दोळो कमल पुष्पा दळ समान जावनस. नीलाचला वैरी वास्कर्तल तगेल पायू आदिशेषाले मस्तकार्धवरला भक्तिरसांतू मग्न जावनशील तो राधाराणीले सुंदर शरीराचे आलिंगन सुख अनुभव करता. तसंच जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेल दोळ्याक मेळो. हाव राज्य जवो स्वर्ण भवन जवो रत्न ऐश्वर्य निमगिना हाव सक्कडावरी चंदी जावनशील बायल जाई म्हणू मग्गना. महादेव नित्य निरंतर जावन स्तुती महादेवा नित्य निरंतर जावन स्तुती करची. तसलो तो जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्याक मेळो. हे देवाधिदेवा मक हे अर्थहीन जावन अशिले ऐहिक संसारादुकून पार करी. हे यादवपते मिगेले अपार जावनशिले पापराशी नाश करी. तू दीन आणि पतितांक उद्धार करता म्हणलांतो मका संशय ना. तसं जगन्नाथ स्वामीले दर्शन मिगेले दोळ्यांक मेळो. कोण परिशुद्ध मनान हे पवित्र जावनशिले जगन्नाथ अष्टकम पठण करता की तो सर्व पापा दुखून मुक्ती पावून विष्णू लोक पावता म्हणून हे अष्टकमांतो सांगता असायचे. हे अष्टकमात सांगू येता असं प्रेरणा बोरकर भक्तीन प्रेरणा बोरकर स्वागत देवा स्टार्ट करी. हरे कृष्ण. कदाचित कालिंदी तट विपिन्ना संगीत रववो मुदा भीरी नारी वदना कमल स्पाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिञ्चं कटितटे तुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विधते सदा श्रीमद्वृन्दावन सलीलपरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्थिरे कनकरचुरे नीलशिखिरे वसन्तप्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्था सकलसुरसेववसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणिरुचिरो रमावाणि राम स्फुरतमल पंकेरुमुखा सुरेन्द्रैराराध्यै श्रुतिगणशिखगीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पतिमिलितभूतेव पटलै स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्या सदया दया सिन्धु बन्धु सकला जगता सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परब्रह्म पीडा कुवलय देलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दो राधा सरस वपुरालिङ्गनसको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचराचं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यां निखिलजनकाम्यम्बरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिनगीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापनां विततिमपरां यादवपते अहो दीनो नाथो निहितचरणो निष्ठितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयता शुचि सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवादो हरी बोल चंद कोणसांगिलस जगन्नाथ अष्टकम आणि मुखार सुनय आमगेले सेशन साक असल सेशन साक भागी जावका म्हूण सांगून निमगून घेता हरे कृष्णा आजी आम्ही जगन्नाथ स्पेशल म्हूण केला इत्याक म्हळ्यार आयची दिसाक पुरींतू जगन्नाथ देवालय रथयात्रे जाता आस आयची दिसाक हे रथयात्रेचे विषय आम्ही सांगची जाल्यार जगन्नाथाले देवाले स्नानोत्सव फर्स्ट नेत्रोत्सव म्हणलेलो आसा तेन्ना स्नान यात्रे आसा केन्ना ज्येष्ठ म्हयन्याचे पुनवेक हे स्नान यात्रे जाता जगन्नाथाले आविर्भाव दिवस म्हणून सांगतांची ताका जगन्नाथ बलभद्रू आणि सुभद्रा देवीक पूर्ण रूपारी
तांक त्याग जनकೈ पूर्ण रूपारी 108 अजे अभिषेक जाता उदकाचे तीर्थ जेवचे दिवस तेन हे थंड उदकान अभिषेको आणि थंड वारे पुर लागून तांका अंगाहून साण येता ते देखून 15 दिवस हे स्नान यात्रे जत्तरी ताजी नंतर 15 दिवस देवाले दर्शन कोणाकय असना 15 दिवस देवाक भितरी त्या गर्भगुडीन तोची थंय फुल्ल भितरी ताका ओकदनी पुरा दिवच्या आसकय ताजी मागशी एक काणी म्हळ्यार सांगता जी एक माधवदास म्हळ्यार एकलो भक्त शिलकय त्या भक्ताक मस्त लास्ट तागेले कर्मा फला अनुसरसून ताका कसं की एक व्याधी येता त्या व्याधी येतना स्वयं जगन्नाथूची तागेले सेवे करू येत काय ते सेवे करू येतना तो माधवदास निमगीत कೈ आगे लगी जगन्नाथ लगी देवा तू येऊन मिगेल सेवे करचे बदला का तू आता लेखली म्हण जाला री जस्ट क्षण मात्रान तू तुका मिगेल असौख्य दूर करू जाता तेदना ते तशी करू नजवे म्हण तेदना जगन्नाथ सांगत कೈ ना ते जायना कसलेय असो तांतांगेल कर्मा फल तू वे बोगुकाचे आता हे पण ताव तू कसं ओके करून दिले म्हणजे तू मुखारसून एक जन्म काढता जाता ताजे बदला का तू हेंची जन्मान तू त्या भोगूका जाता म्हणून सांगून वत काय म्हणजे रे एक दोन दिवसांत गेले असौख्य संपूर्ण भेद जतके सौकी जत्तो सौकी जाऊन मागीर ताणे थंय वता काही देवस्थाना वता गोविंदास थंय वतना देवाक हुशार नातील जाता ते 15 दिसाचे तागेले असौख्य बाकी आशिल्ले काय ते 15 दिसाचे असौख्य देवान काण घेतले म्हळ्यार भक्तांगेले कष्ट ताका पळोवचे जायना तिले ताण काण घेतले म्हणून सांगिले ऐकलली तसली एक काणी प्रचारांतो अस ते देखून ते 15 दिवस वर्षाक 15 दिवस देव असौख्य म्हणून सांगून भितरी असता म्हणून सांगते त्यांना हे 15 दिवसांतू देव लक्ष्मीले ओटूचे असता विश्ववसूले वंशज विशेष रूपाने देवाले सेव करतांची विंगड कोणाकय देवाले दर्शन मेळना भक्तांकानी पुरा मस्त बेजार जाता म्हळ्यार तांकां 15 दिवस देवा पळोवच्या ना न्हय नित्य पळोवन आशिल्ले जनांक तेंते इतले बेजार जाता की तांकां ते सैसूचे जायना तशें तांणी ब्रह्मगिरी म्हळ्यार कडेक वतांची थंय म्हळ्यार स्वयं ब्रह्मानाची तपस केलेली जाग म्हणून म्हणटाची तशी 15 दिवसानंतर देवाले रथयात्रे जाता आणि समाची ते एक रथयात्राचे म्हळ्यार आपण आयचे दिसाक रथयात्रे जाता आसत थंय ताजे फुल दिवस एक दिवस फुडें नेत्रोत्सव म्हणून सांगून म्हळ्यार देवाक 15 दीस नंतर केन्ना ज्येष्ठ म्हयन्याचे पुनवे नंतर देवाक थंय भितरी बंद केलेले कालचे दिसाक देवाक पळोवचे भाग्य सकाळांक मेळटा आणि आयचे दिसाक रथोत्सव जाता तशीच आमी मुखार सुया नेक्स्ट कीर्तन ऐकूया जय जय जगन्नाथ शचिरानंदन म्हळ्यार कीर्तन सांगू येता असं प्रणम्या बोरकर येता असं हे कीर्तन सांगू का हे वासुदेव घोष यांनी बरयलेले बंगाळी भाषेन असा हाजे अर्थ सांगू का प्रयत्न करता असा जगन्नाथ मिश्र आणि शची देवीले प्रिय पुत्राक जय जयकारो तीन लोकय वै तगेले चरण कमलारी प्रार्थना करताची शंख चक्र गदा पद्मधारी जाऊन नीलाचल पर्वतारी वास करतल तो नाडिया नगरांतो हातांतू दंड आणि कमंडल धोरण भोवता असा अशी सांगताच की प्राचीन कालांतू म्हळ्यार त्रेतायुगांतू तो राम अवतार घेवन येवन ताणे रावणाला वध केलेलो आसा नंतर द्वापर युगांतू कृष्ण जावन येवन गोलोकाचे भव्य लीला प्रकट केलेलो आसा म्हणून सांगता तोची आयला तन्नीची आयल्यांची व्रजा दुखून म्हळ्यार वृंदावना सुकून नादिया आयल्यांची श्री राधाराणीले सानिध्य घेवन आयल्यांची देव गौरांग रूपार आयला त्यांनी हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करता आयल्यांची आणि कडेचे स्टॅन्झांतो
वासुदेव घोष सांगताच की वासुदेव घोष दोन्ही हात जोडसून विनम्र जावन सांगता तोची गौर गौर म्हळारी गौरांग गौर आणि तोची कृष्ण तोची जगन्नाथू म्हणून वासुदेव घोष हे कीर्तनांतू सांगता असांची हे कीर्तन सांगू येत असाची प्रणम्या बोरकर भक्तीन प्रणम्या बोरकर तुक स्वागत अस देवा हरे कृष्ण हरे कृष्णा जय Start. जय जगन्नाथ सच्चिदानंदन त्रिभुवन कोरे जा चरण वंदन नीलाकले शंख चक्र गद पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडलुक के हो बोले पूरा बेत रावण बदिला बोलो के रे वैभव लीला प्रकाश कोरिला के हो बोले पूरा बेत रावण बदिला बोलो के रे वैभव लीला प्रकाश कोरिला श्रीनाथ भावे एवे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार श्रीनाथ भावे एवे गोरा अवतार हरे कृष्ण नाम गौर कोरिला प्रचार वासुदेव घोषा बोले कोरी जोड जय गौर जय जगन्नाथ कोरी जय कृष्ण श्री जगन्नाथ त्रिभुवन जा चरण वंदन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे बोल चंद कोण सांगितलंस तेव्हा चेंजला सांगितलंय लास्ट मंथ कसं गडबीड जेलवा ಸ್ವಲ್ಪ एग्जाम देव जतास की म्हणणं तुमका तशी उग्गे पण सांगून वच्चा म्हणून सांगून ज्याला चंद कोण सांगितलं असतं मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा मुखार सुने येव काम गेल सेशनाक कीर्तन म्हणो का प्रेरणा प्रणम्या ओके हरे कृष्णा आता मी हरे कृष्ण आ आता आम्ही जगन्नाथाला एक काणी म्हाका गोत्तशी हांव तुमगेलो वांगडा शेअर करता आसा म्हळ्यार हांव मनावेलेले तुमगेलो वांगडा शेअर करूंक प्रयत्न करता आसा इंद्रद्युम्न म्हणलेलो एकलो राय आशिल्लो तो अंगदाले अंगदाले अंगद जावन आशिल्लो अंगदाले नेक्स्ट जन्म इंद्रद्युम्न म्हणूय म्हणटाची तशी ताणे त्या वेळार देवाले मागील की देवा म्हाका तुगेले सानिध्य जावका केदनाय तुगेलो ओटो आसोका म्हळ्यार तू पळयता आसोका त्या रितीर ताणे देवाले मागील आशिल्ले तेन देवान म्हणलेले तुका हांव ताजे मिगेल दर्शन दिता एक नीलमणी रुपारी हांव तुगेलो आसता म्हणून सांगिल्ले जेला खंय कसले म्हणलेले सांगनिशिल्ले तेन्ना इंद्रद्युम्न रायाक केदनाय मनान तो यांची जत आशिल्ले की देव खंय मेळटा कसले म्हणलेले तेंची आलोचना आशिल्लो तेन्ना ताका एकलो विद्यापती म्हणलेलो मंत्री तागेले मंत्री मंडळान तो विद्यापती म्हणलेलो एकलो आशिल्लो मंत्री प्रधानमंत्री तेन्ना ताणे कसं केलें म्हळ्यार देवा सोदूच खातीर रायान पुरा कडेन जना पेटयला आशिल्ले यो विद्यापती सोदून रन्नादी कಡೆ वता थंय एक कಡೆ वतना ताका ललिता म्हणलेली एक चंदी एक सुंदरी पळयत तो तशीची तांगेल भितरी एक रिलेशनशिप येता तेन्ना ताणे तिगेले सांगतना थंय ही ललिता म्हणलेली कोण म्हळ्यार विश्ववसू सवराले धुवा
म्हळ्यार यो विश्वास म्हणलो सकाळी केदनाय सकाळीची फलपल्लेर उठान वत आशिल्लो कारण की एक कडेन वता थंय वचून पांयपण कोण प्रयत्न तो खंय वता कसले म्हणून कोणाकय गोतना नीलमणी म्हणलेले आस म्हणून त्या विशयार हाके एक डाऊट येता यो खंयक विद्यापतीक डाऊट येता यो सकाळीची खंयक उठान वता अशी केदनाय वत मू खंयक म्हणलेले तशी ताणे ललिताले निमगिताना ललित म्हणाली ना ते थंय कसं की नील माधव आस ते नील माधवा पळोवच्या वचे जाल्यार तागे दर्शन अन्नान ह्या वऱ्याक कोणाकय दिल्लें ना कोणाकय तो पळोवच्या सोना म्हळ्यार ते नीलमाधवान सांगिल्लें आसा की विंगड कोणी जो म्हाका पळयलें म्हूण जाल्यार हांव हांग सकून अंतर्धान जातलो म्हूण सांगून ते देखून यो विश्ववसू मात्र केदनाय सकाळ वचून ताका पूज करचे करचे अलंकार करचे पुरो करून पांयपण येतशिल्लो विंगड कोणेय ताका पळयलें ना कडेरी ते हक्क कळतना हक्क यो नीलमाधवाक सोदून येईल न्हू यो विद्यापती तशी तो कसं करत म्हळ्यार ललिता मुखांतर विश्ववसूले सांगता म्हाका कसं जाल्यार म्हाका पळोवंक आशिल्लें म्हणटना जायना म्हूण म्हणटा ते एक विशय सोड जाल्यार दुवेले निर्बंधाक बघून कडेर बापूस ओपता की ताका एक पंत व्हरून दाखयता जाल्यार कशी आपण व्हरचें म्हणलेलें तो ओपलो जाल्यार तो खंयचे रितीर तो आपण व्हरता देवा दाखोवच्याक म्हणलेलें आमी नेक्स्टान पळया ताजे फुडें आम्ही नेक्स्ट कीर्तन ऐकूया हे कीर्तन सांगू येता असं आर्या नायक कार्कळा तुकुनु जय जय जगन्नाथ मेघश्याम वर्णा म्हणलेलें कीर्तन हे बेंगाळी भाशेन आसा हाजे अर्थ सांगता सांची रश्मी भट माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा ऑडिबल ना माताजी वय असं फर्स्ट स्ट्रांजा अंतू आनी सांगिल्लें आसा काळे जावन आशिल्ले पावसा मोडाचे बरी बण्णाच्यो आनी स्वतः कृष्ण जावन आशिल्लो श्री जगन्नाथ म्हूण सांगून जगन्नाथ म्हळ्यार कृष्णूची आस जावन आसा सांगपाची सेकंड स्ट्रांजा अशें आसा अलौकिक गुण जावन आशिल्ले भंडार जावन आशिल्लो अद्भुत लील प्रदर्शन करता आणि शाश्वत जावन लीलाचलांत वास करतलो श्री भगवान जगन्नाथ असं सांगून सांगताचे तिन्ही स्ट्रांजांतू क्षीरसागरांतू रथयात्रे लीले करताची तागेले विप्रलंब भावांतू दीन जावन आशिल्लो भगवान जगन्नाथ सांगताचे तशी चारी स्ट्रांजांतू गौर सुंदर आपोवन घेतलो श्री चैतन्य महाप्रभू तांगेले बाह्य बಣ್ಣ श्रीमती राधाराणी बरीची भांगरा कलर जावन आशिल्ले तांगेल भितर कृष्ण आशिल्लो सांगताचे महाप्रभुले परमभक्त आणि राजा वृषभानुले धू जावन आशिल्ली श्री राधिकाले भावन मनस्थिती श्री गदाधरांतू मस्त ओळख आशिल्ले आणि हळदाशील तांगेले सांगतात हे पूर्ण महिमा भगवान जगन्नाथ श्री चैतन्य महाप्रभू श्री गदाधर हे तीन भगवान मिगेले एकैक आश्रय हे भगवान मिगेले जीवनाचे जीव म्हणून सांगून हे पद्यांतू सांगिल्लें आसा हरे कृष्णा हरे कृष्णा आर्या सांगतो हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्नाहि श्री जगन्नाथ नीलाद्री शिरो मुकुट रत्नाहि दारु ब्रह्म घन श्यामा प्रसीद पुरुषोत्तमा दारु ब्रह्म घन श्यामा प्रसीद पुरुषोत्तमा प्रफुल्ला पुंडरीकाक्ष लवाब्धि तथामृत प्रफुल्ला पुंडरीकाक्ष लवाब्धि तथामृत कोटि कोतर मां पाहि
नाना भोग पुरंदर गुटिकोदर मां पाहि नाना भोग पुरंदर निजादार सुदादाई इंद्राद्युम्न प्रसादित निजादार सुदादाई इंद्राद्युम्न प्रसीदता सुभद्रालोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते सुभद्रालोलन व्याघ्र रामानुज नमोस्तुते गुंडीचर तथयात्री महोत्सव विवर्धना गुंडीचर यात्रादि महोत्सव विवर्धना भक्तवत्सल वन्दे त्वं गुंडीचरत मण्डनाम् भक्तवत्सल वन्दे त्वं गुंडीचरत मण्डनाम् दीनहीन महानिच्च दयाधिकृत मानसा दीनहीन महानिच्च दयाधिकृत मानसा नित्यनूतन महात्म्य दर्शिं चैतन्य वल्लभ नित्यनूतन महात्म्य दर्शिं चैतन्य वल्लभ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल यात आर्यान म्हणल की आद्यान म्हणल आर्या माताजी आर्यान पद चेंज अल्लावे तुमगेले शिरो ना मुकुट रत्न हे चेंज अल्ला संगिल बारी चेंज अल्ला नेक्स्ट सांगता आद्यान कंचे जगन्नाथ मेघ श्याम वर्णावे वही माताजी ओके चेंज अल्ला तो संगिले मात्र मीनिंग संगिलत ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಡ್ ಜಲಿಕೆ ಮುಂದಿಸ್ತು ಮಕ್ಕ हाव फर्स्ट म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार लिस्टा प्रकार आर्यान हे सांगचे म्हूण आशिल्ले तशी शिरो मेघ श्याम वर्ण ते आशिल्ले म्हळ्यार नेक्स्ट शिरो मुकुट रत्न हे ताजे मिनींग सांगू आत सांगला ना एकाड तेकाड जलिके म्हूण म्हाका दिसता ओके एनिवे चेंज अल्ला संगिले चेंज अल्ला संगिले हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद आर्या मुखार हरे सगळे आमगे कृष्ण सेशनांत भागी जाऊ का हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्णा तशी आम्ही मुखार सोया की जगन्नाथाक म्हळ्यार नीलमाधवा पळोवच्या वच खातीर विद्यापती रेडी जाता फुल दिवसूची सांगता बायले लागीं ललिता लागीं सांगता हांव म्हळ्यार पुरो उरलो न्हू तेन्ना विषय वचता कापोन व्हरूंक रेडी जाता जाल्यार कशें आपोवन व्हरता म्हळ्यार ते वच्ची वाट पळोवन जे म्हूण सांगून दोळ्याक पट्टी बांदून काळे पट्टी बांदून ताका आपोवन व्हरचें खाली ताणें थंय पावन जेतना पट्टी ओपन करतना देवा पळोवका म्हणल्यार उद्देशारी तशें आपोवन व्हरता जाल्यार ह्यो वय कशी म्हळ्यार ह्यो मंत्री न्हय मस्त मातेस न्हू मंत्रीक आलोचन करता न्हू तो तेन्ना ताण कशें केलें वतना वाट कळचे खातीर खंयचे वाटेन चमकला म्हूण कळचे खातीर ताण कशें केलें म्हळ्यार सासमा बियस न्हय ते हातांत दोन घेवन दोन म्हळ्यार हातांत म्हळ्यार एक पोटलिकी करून ताका एक अटकोन त्या हाजेरी ताणे वतना खंय तो चमकलेले वाटे पुरा हे सस्मा बी पडटा गेले तेन्ना थंय पावन ताणे देवा थंय पावलींची नीलमाधवान अशे कडेन विश्व वचून दोळ्याची पट्टी काडले ताणे देवा पळयली देवा पळोवन जेतना ताका मस्त एक
एक देवा पळयतन एक आमकां एक हेजे नवे तशी मस्त ताका आनंद जाल्ले हेज्यावन आयलो ताका पणगे जाल्यार थंय तुकून देव अप्रत्यक्ष जाल्लो कशी म्हळ्यार हे सासमा बी पडलेलो ताणे कोणाले सांगू नजे म्हूण म्हणला आशिल्लो विश्वास वचून जाल्यार यो रिटर्न येवंचे तरी हाणें राया तिलसिले आनी हे सासमा बी गेले देखून थंय झाड जाले ते झाड जालेले म्हळ्यार ते ताचे भितर आसतना इवन देवतेन ताई नीलमाधवा पळयनी म्हणून सांगताची कोणेय पळयना तिले खाली विश्वास वचून मात्र पळोवन आशिल्लो तो एकलो पळयता आशिल्लो देवाक देवाल सेवे करता आशिल्लो तेन्ना आनी ब्रह्म आनी पूरा देवते राखून आशिल्लींची यो खंय आसा नीलमाधव खंय आसा म्हणून ताका सकळांनी येवन पळयलें म्हणा कोडले म्हळ्यार देवांकय हे सस्मा झाडा निमित्त देवांकय कळले आणि हांगा सुकून रायालांक तुकून जन येयलींची जन येवन पळयतना थंय नीलमाधव ना देव थंय तुकून अप्रत्यक्ष जालो ते बेजार तेन्ना इंद्रद्युम्न रायाक मस्त बेजार जाले तो तेंची बेजारार अशी आसतना ताका एक दिवस स्वप्नांत तो देव येता आनी सांगता हांव तुका चक्रतीर्थ म्हणलेले कडेन हांव तुका मेळटा थंय तूं हांव दारू ब्रह्म म्हळ्यार रोक्का अंतू राकडा अंतू जावन हांव येता राकडा रुपार येता म्हूण सांगता ते कशी खंयची रोकड कसं म्हळ्यार साधारण जेवण अशें जेवण न्ही तांतू शंख चक्र गदा पद्म तसले एक हे आशिल्ले चिन्ह न्ही आशिल्ले तर ते मस्त जन रायान सुमार जन कापोन हाडून रोवकळूक कसं पळयल्यार तांडून हाडूंक की जाय न्ही मागीर थंय सुकून तेन्ना कसं करचें म्हळ्यार आसतना थंय एक शरीरवाणी जाता की तुवें रायानची ताका आपोन हाडका म्हूण सांगून देव आसची देखून शरीरवाणी जाता तेन्ना राय वता रायान ताका एकलोची म्हळ्यार तितली हगूर जाता तो फस्ट कितली म्हळ्यार हस्ती निमित्त हस्ती घालून जनांनी पुरा कोण तांडल्यार ते राकडा कुडक येनाशिल्ले जाल्यार ताका केन्ना शरीरवाणी जाल्ली की रायाक एकल्याकची रुक्का कुडके हेकड हाडूक जाल्ले म्हळ्यार तितले हगूर जाल्लो तो देव तितले बरेक मस्त झड आशिल्लो वेट चड जाल्ली मागीर थंय तुकून तांणी गुंडीचाक व्हरताची तशी थंय ताका हे जाता म्हळ्यार 24-25 दिवस ताका गुंडीचान तो थंय व्हरून तरी एक रुमा भितरी एक कुडा भितरी हे हो येता विश्वकर्मा येवन ते म्हळ्यार एक मनुष्य रुपारीची येवन ताणें ताजे काम स्टार्ट करता म्हणटना तो सांगता हे कुडा भितरी कोणेक येवचे नज 20-25 दिवस जावका जाता आमकां ते जत्तरी हांव ओपन करता म्हूण जाल्यार केदनाय ताजे भितर सावंड आयकता आशिल्ले ही राणी वचून केदना आयकत आशिल्ली सावंड एक 14 दिवस की जातना थंय सावंड कसले आयकना म्हणटना ಸ್ವಲ್ಪ आशंकी जाता म्हळ्यार तो आयिलो कामाचो न्हू विश्वकर्मा कामाचो ಸ್ವಲ್ಪ प्रायेचो तेन्ना हांकां भंय जाले म्हळ्यार ताजे भितर कसले कोणेय वचून जितले दिवस जाल्ले आतां सावंड आयकना म्हणटना कसली जाल्ली की म्हणलें एका आशंकेरी तांणी रुमाचे ते कुडाचे बागील ओपन करताचे ते ओपन करतना आत्ता देव कशी आस की त्या रुपारी देवाले रूप पावला आशिल्ले आनी तो कारिगर येयलो आसनवे विश्वकर्मा तो अप्रत्यक्ष जाता तशी आतां आत्ताचे जगन्नाथाले रूप आसचे म्हळ्यार हे आमकां मेळ्ळले आनी आमी नेक्स्ट कीर्तन आयकून तरी बाकीचे आयकुया नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता आद्या जय जय जगन्नाथ मेघ श्याम वर्ण रश्मी माताजी तुम्ही तावळ सांगिले हाजी मीनिंग नवा ओके आद्या सांग अम्मा स्टार्ट कर हरे कृष्णा जय जय जगन्नाथ मेघ श्याम वर्ण गोपी जन वल्लभ
माधव अभिन्न जय जय जगन्नाथ दिव्य गुणवास सिन्धुतीरनीलाचले अद्भुत विलास जय जय जगन्नाथ स्वनन्द विभोरे क्षीरोदसागर तटे रथालीला कोरे जय जय महाप्रभु श्री गौरसुन्दर राधिका वर्ण बहिर श्री कृष्णान्तर जय जय गदाधर महाभागवत वृषभानुसुत भाव द्युति सुवलित जय जय जगन्नाथ गौरगदाधार इति न प्रभु सदा मोरा प्राणधार इति न प्रभु सदा मोरा प्राणधार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरी बोल आधी छंद कोण सांगेल असा मस्त मस्त धन्यवाद देवा मुखार सुने आमगे सेशन सांचो भागी जाऊ का म्हणून सांगून नेम घेता हरे कृष्ण हरे कृष्ण जगन्नाथ देवता प्रकट जलो कशी आमगेले एक रुका कुडका इलंतू विश्वकर्माना एकेले केतने काम कोरनु देव आयलो म्हळ्यार राधा भावारी आयला कृष्ण राधाले भावारी आयला ते एक मनांत परिपूर्ण जावन असतो आता राधेनी कृष्ण जावन एक अंतू तो आयला सत्ययुगा तेन्ना अंग या गुंडीच्या अंतत या एक अरमनेंतू गुंडीच्या अंतू ये जल्लले ये कूडांतस्तेन अंग सुकुनु इंद्रद्युम्न रायाकस जल्मणारी सत्ययुगांतूची जल्ललते एक मंदिर जगन्नाथान मंदिर थंय आसा तेन्ना हंग सुकुनु थंयक वोर कामळले काजेरी रथ रेडी करतांची रथ रेडी करतन कस जत म्हणारी गुंडीच्या माराणीक मस्त बेजार जाता म्हळ्यार तांकां चेरडू नाशिल्लींची तेन्ना मस्त बेजार जाता आणि ती कसं करत म्हणारी रथा मुखारी ती निद्दता वचानज्ज जगन्नाथान अंग तुकून वचानज्ज म्हळ्यार हाजेरी ती रथा मुखारी निद्दता आणि मस्त दोळे उदा करता तेन्ना देव रथार तुकून देव नेवनू तिका समाधान करता आणि इंद्रद्युम्न रायाक आणि गुंडीच्या देवीक लगीचे रब्बोनु कसल तुमकां जाव का तुम्ही निमगी या दोग जने एका वेळारी विरुद्ध जावन आशिल्ले देवा लागी मागतांची की रायू मागता की म्हाका चेरडू नाका मिगेल वंश अंगाक मुखार सून वची नाका म्हूण सांगून रायू मागता जाल्यारी ती मागता महाराणी कसा मागता म्हळ्यार म्हाका संतान जायी म्हूण सांगून तेन्ना थंय एक देव सांगता कशी आव तुमगे दोग जने तद विरुद्ध जावन आसची तुमी निमगिता आसांची मागता आसांची मिगे लागी म्हणून तशी हे जावनू कडेर देवूची तांगेले पूत जावनू म्हळ्यार इंद्रद्युम्न रायालो पूत जावन म्हळ्यार आत्तय वर्साक इंद्रद्युम्न रायाले श्राद्ध जगन्नाथ देव करता म्हणल्यार प्रतीती सांगता आसचे आणि त्या वेळारी 7 दिवस की ना नाही 3 दिवस ब्राह्मण भोजन करतांचे मार्गशीर्ष अंतुले चतुर्दशीक थंय जगन्नाथ देवालय अंगा थंय तांणी देव श्राद्ध करता असं बापसुले इंद्रद्युम्न रायाले आणि 3 दिवस थंय ब्राह्मण भोजन जाता असता आणि अवसूक कसं सांगता म्हळ्यार तिगेल पूत जावन आसता वर्साक एक पंता तो पुरी तुकून गुंडीच्या मंदिराक येता म्हणून गुंडीच्या येवन खंयचे रथयात्रे हे स्नान रथयात्रे नेत्रोत्सव जावन जे तरी तो रथारी अंग येवन 15 दीस नंतर अंग येवन हे रथारी
रथयात्रेंत येवन 7 दिवस तो हांगा राबता म्हणून तो अवसूक उतर दिता. म्हळ्यार द्वापर युगांतू तो कृष्ण जावन आसतना वृंदावन आसुकून तो चमकला, मागीर वापस तो वच्चे न्ही म्हणून सांगता न्हय. तेन्ना हांगा तशें न्ही, तूं म्हाका थंय त्या वेळार तशें केला. म्हळ्यार गुंडीच्या देवी म्हळ्यार यशोदा आनी इंद्रद्युम्न राय म्हळ्यार नंदगोपू म्हूण सांगून एक म्हूण सांगताच. तशी ते हाजेरी ताणें हांगा येवन 7 दिवस हांगा राबूस म्हूण गुंडीच्यान तेत हे रथयात्रा जाता आसचे तशी. ती आतां नेक्स्ट 7 दीस नंतर मागीर वापस रिटर्न पुरीक वचचें. तर नेक्स्ट कीर्तन ऐकूया. हे कीर्तन सांगू येता सांची शैला माताजी, शैला प्रभू माताजी हांनी जगन्नाथ हे किची मागू नहीन म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची. हरे कृष्ण. हरे हे कृष्ण सालबेगान बरयलेले ओडिया भाशेन आसा. हरे कृष्ण. स्वागत आस माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे सालाबेगान बरयल्ले ओडिया भाशेंत आसा. हाजे एक अर्थ सांगूक हांव प्रयत्न करता. फस्टाचे पद्याचे अर्थ आसा. हे जगन्नाथ देवा, हांव तुगेले कसने मागना. धन नाका, म्हाका जनबल नाका, म्हाका खाली शारदा बलीन तू केवल एक हात तितले जागो निमगीत हांव तुगेले गी म्हूण सांगता. दोनी पद्य अर्थ. मिगेल दोळेक तुगेल सुंदर रूप पळोवची सोडलेरी कसने नाका. तशीची मिगेल कान्नाक तुगेल कीर्तन भजन चरित ऐकूची सोडलेरी कसने नाका. तिन्नी पद्य अर्थ. मिगेल जिब्बेक ग्राम्य गीत तसले कसने सांगूक इच्छिना. ओ पीतवासा, ओ जगन्नाथ देवा, तुगेल पवित्र नाम सांगची मिगेले आसे. चारी पद्य अर्थ. मिगेल नांकाक जगताच कसने आग्राण म्हळ्यार हुंचेक इष्ट ना. केवल मक्का केवल तुगेल प्रसाद माला तुलसी चंदन कर्पूराच मात्र आग्राण करचे ध्यान. चारी पद्य अर्थ. ओ राम वनमाली वंशी कृष्णा, भक्ताक आनंद दितालो. हे देवा, मिगेले बोट पूरा केवल हरे कृष्ण जप करचें तू मग्नस. हे नीच कुलान तू जन्म घेतिलो सालबेग सांगता. हे पवित्र पावन जगन्नाथ धामान तू मरण पावचे तवचे जावका म्हणून सांगता. हरे कृष्णा. हांव एक भजन एक सांगूक प्रयत्न करता. जगन्नाथा हो किची माग नाही तो ते. जगन्नाथ हो किची माग नाही तो ते. धन माग नाही, जन माग नाही. धन माग नाही, जन माग नाही. मागची सारधा बाली रुहते. जगन्नाथ हो किची माग नाही तो ते. आन दर्शना न लोडे नयना. आन दर्शना न लोडे नयना.
जगन्नाथ रसनान वांछी ग्राम्यागीत गाई रसनान वांछी ग्राम्यागीत गाई बापूर जानी दिवस तोहानामा बोळी के बोळो संकळी तोहानामा बोळी के बोळो संकळी होई तो हो पीत वास जगन्नाथ ओ तिची माग नाही तो ते जगन्नाथ नासा मोरा तृप्ती नाला भाईयान नासा मोरा तृप्ती नाला भाईयान सुबास द्रव्य आघ्राणे तो हा छोडा माळा तुळसी कुसुम तो हा छोडा माळा तुळसी कुसुम चंदन कर्पूर ध्याने जगन्नाथ हो तिची माग नाही तो ते जगन्नाथ मोहस्त अंगोळी रामावन माळी मोहस्त अंगोळी रामावन माळी हरे कृष्ण जप थाऊ कहे साला बेगा जाती रे यान कहे साला बेगा जाती रे यान तो तीर्थे जाऊ मो प्राण जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते धन माग नाही जन माग नाही धन माग नाही जन माग नाही मागची सारधा वाली रूहते जगन्नाथ हो हिची माग नाही तो ते हिची माग नाही तो ते हिची माग
नाही तो ते. हरे कृष्णा. धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. हरी बोल, हरी हरी बोल. लाईक झाला तुम्ही म्हणलेलं. हरे कृष्णा. लास्ट मिनिटाक चेंज कर का पण ज्याला रिलाय करून म्हणलेलं असतं. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. शिच्यात रथयात्रे म्हणून म्हणलंय. रथयात्रेन तो देवाले आणि बलराम देवाले आणि सुभद्रा देवीले रथाचे विषयारे संक्षिप्त जाऊन एक सांगूक प्रयत्न करता. जगन्नाथ देवाले रथाक नंदी घोष म्हणताची आणि तशीची बलभद्राले तालध्वज आणि पद्मध्वज म्हण सांगून सुभद्रा देवीला सांगताची रथाक ते कंप्लीट रथ म्हळ्यार आजेनाची रुक्का अड्डीनाची केलेलं असता आणि तांचे सारथी असता जगन्नाथ देवाले दारूक आणि बलभद्राले मातली आणि सुभद्राले अर्जुन आणि हे रथ तांडूक राज्य असतांची ते राज्य म्हळ्यार थंय नारळाचे सोण्णा आज्जेन करची ते संकल्प अशी की नागदेवतेनी तांनी ते राज्य जावन येवचे म्हूण सांगून म्हळ्यार एकक नागाले वंशज एकक नाव आसा जगन्नाथाले नंदीघोष तांचे राज्याचे नाव शंखचूड आणि बलभद्राले वासुकी आणि सुभद्राले पद्मध्वज तांडूचे स्वर्णचूड म्हणलेले रजवान आणि तशीची ते रथाचे कलर असत की वैल कलर बಣ್ಣ असता रेड अँड येलो आगेले जगन्नाथाले आणि रेड अँड ग्रीन बलभद्राले आणि सुभद्राले रेड अँड ब्लॅक जावन असता आणि जगन्नाथाले घोडे रथाचे घोडे चारी म्हळ्यार टोटल 12 असता चारी धवेचे घोडे ते धवे कसले म्हळ्यार मनुष्याले आंतरिक कसले अहंकार ते पर मन क्लियर असल्यार मात्र देव मेळता म्हणलेले एक संकेत शे धवे घोडे असतांची त्याचे नाव शंख बलहाक श्वेत आणि हरिदाश्व म्हणलेले चारी घोडे धवे तशीची बलभद्राले चारी काळे घोडे ते तांगेल नाव तीव्र घोर दीर्घ शर्मानी स्वर्णनाभ ते कसं ताजे संकेत एक प्रतीक आमगेले देह शक्तीचे प्रतीक जावन असता म्हळ्यार आम्ही दुर्बळांक हेल्प करचे खातीर आमगेले शक्ती उपयोगिसू का म्हणलेले एक संकल्प एक संकेत दाखयता तशीची पद्मध्वजाचे पद्मध्वज रथाचे घोडे रेड एक ऑरेंज कलर रेड ऑरेंज त्या टाइपाचे कलर असता ते चारी घोडेल नाव रोचिक मोचिक जित आणि अपराजित हे म्हळ्यार अहंकार नाश करची केल्यार मात्र देव मेळटा म्हणलेले एक संकेत दिता असं आमकां तशीची आम्ही नेक्स्ट कीर्तन ऐकूया गीत गोविंदा सुकून नाथ हरे जगन्नाथ हरे म्हणलेले कीर्तन सांगू येता सांची रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. स्वागत असतं तुमका. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करता. ओ मिगेल धनी हरी, ओ विश्वाचे धनी हरी, श्रीमती राधाराणी तिगेले वासस्थळांतू तुगेल खातीर दुःखांतू रक्तास म्हणून सांगता फर्स्ट स्ट्रांजांतू. ती एकली असताना तिने पळोवचे कडेन पुराची तुव अस म्हणून लेखता बदची ती तई असकी म्हणून तू लेखून तिगेले वंटा दखून मोवा तूप काढता असता. जयदेव गोस्वामी ತಂಗೆಲ್ ಕವಿತೆನ್ सांगता की राधा आणि कृष्ण ले प्रीती ಬಗ್ಗೆ विवरण दिता सची. हे कविते रसिक भावाचे भक्तांक आनंद घेता म्हणून सांगून सांगिलस.
कीर्तन सांगूक प्रयत्न करता. नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं त्वदधर मधुर मधुनि पिबन्तं तदधर मधुर मधुनि पिबन्तं त्वदधर मधुर मधुनि पिबन्तं नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे मुहुरवलोकित मण्डनलीला मुहुरवलोकित मण्डनलीला मुहुरवलोकित मण्डनलीला मुहुरवलोकित मण्डनलीला मधुरिपुरहमिति भावनशीला मधुरिपुरहमिति भावनशीला मधुरिपुरहमिति भावनशीला नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे श्री जयदेव श्री जयदेव कवेरिदमुदितं श्री जयदेव कवेरिदमुदितं श्री जयदेव कवेरिदमुदितं श्री जयदेव कवेरिदमुदितं रसिकजनं तनुतमामतिमुदितं रसिकजनं तनुतमामितिमुदितं रसिकजनं तनुतमामतिमुदितं नाथ हरे जगन्नाथ हरे सीदति राधा वासगृहे पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तं त्वदधर मधुर मधुनि पिबन्तं त्वदधर मधुर मधुनि पिबन्तं नाथ हरे जगन्नाथ हरे नाथ हरे नाथ हरे नाथ हरे जगन्नाथ हरे
सीदति राधा वासगृहे वासगृहे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरी 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 बोल माताजी. इतले तुम्ही भक्तीनं भावपूर्ण जाऊन तुम्ही सांगेलस की मस्त 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 धन्यवाद. मग सांगू का उतरना वर्ड्स मिळताना मग तुमक सांगू का मस्त लाईक ज्याला तुम्ही आज म्हणलेलं देवानं स्वीकार केला म्हणलं असावं. सक्कडाने एक से बढ़कर एक कोण सक्कडाने सांगेल असं कीर्तन. मस्त धन्यवाद तुमका सक्कडांकय सहजनांकय स कीर्तन मी आज ऐकलींची. जगन्नाथ अष्टकम तो कोण स्टार्ट करनो आता नाथ हरे जगन्नाथ हरे म्हणून सांगून जगन्नाथाला आयचे रथयात्रेक सक्कडाने डेडिकेशन केलेलं असं. इथले लाईक करून तुम्ही सक्कडाने एक देवाला सेवे केलेलं असं. मस्त 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 धन्यवाद सक्कडांकय. सक्कडालागी निमगून घेतास मागून घेतास मुखार सुने सक्कडाने पार्टिसिपेट कर का म्हणून सांगून. हरे कृष्णा. हंगाक आमगेले आयचे वैष्णव भजन सजले उपस्थित अशील सक्कडांकय मस्त धन्यवाद. कीर्तन सांगिल्ले ಒಟ್ಟುಚಿ तशीचे ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್